तेंच्यांनी जेन्ना विश्वजीत राणे येतलो जाल्यार तेका सगळ्यो एम्ब्युलन्सी चालू दिसपाक जाय, चालू गावपाक जाय। ह्या हेतून तेंच्यांनी भुरग्यांक प्रेशरायज करपाक चालू केले। प्रत्येक जो कंपनी फोन आसता तेजेर मेसेजी घालपाक स्टार्ट केल्यो की कोणाकूच लीव मेळची ना। त्या हेतून आयज आमचो एक सामको यंग भुरगो आनी आमचो भाव विस्तार वराडकर तेका बळी पडलेलो आसा आनी आयज तो आमच्या भितर ना। जेन्ना मॅनेजमेंटान मेसेजी घातल्यो हेणी आपूण बरो ना ह्या हेतून तेच्या कडेन लीव मागली, पूण तेंच्यांनी तेका लीव दिवंक ना। काल जेन्ना तो शिवोले ड्युटी करतालो तेच्या कडेन एम्ब्युलन्स चलोवपाक जाय नासली, तरी आसतना हे तेका एम्ब्युलन्स चलय, टॅबलेट घे बरें जातलें अशें सांगून तेच्या कडल्यान सर्वीस करून घेतली। शेवटी लास्ट नाविलाजाक तेणी 11 उपरांत आपणा कडेन जायना म्हटलें आनी गाडी बंद दवरली, एम्ब्युलन्स बंद दवरली। रातच्या 11 एम्ब्युलन्स बंद दवरली आनी सकाळी एडमीट जालो तो ऑझिलो हॉस्पिटलान आनी दुर्दैवी तेका हृदयविकाराच्या झटक्यान निधन येयलें। आयज भुरग्यांची छळवणूक केल्ली वयता। एम्ब्युलन्सी हेंच्यो सारक्यो ना, एम्ब्युलन्सी मेंटेन ना, एम्ब्युलन्सीन वखदां ना। आयज जर एम्ब्युलन्सीन ECG काडपाक मशीन आसलो, डिफॅब आसलेलो जाल्यार तेजी त्याच टायमार तेच एम्ब्युलन्सीन ECG काडून तेका खंय तरी आयज तो हॉस्पिटलान एडमीट आसतलो आसलो। गव्हर्मेंटान आनी जो हेल्थ मिनिस्टर जातलो आयज विश्वजीत राणे तेणी कंपनी कडल्यान 10 लाख रुपया घेवन विस्ताराचे फॅमिलीक दिवपाक जाय। दुसरी मागणी म्हटल्यार आमची ते मॅनेजमेंटान सूरज नायक आनी गजेश लामगांवकर हे दोग जाण ऑफिसर आसा, हेंकां सगळ्यान पयलीं घरा बसोवपाक जाय। 108चो मॅनेजमेंट मात म्हणटा संपाचो सर्विसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना। तांचो बॅकअप प्लॅन आसता। सोंपला तो स्टाफ विस्तार वराडकर, ताच्या घरच्यांक 10 लाखाची भरपाय दिवची म्हूण स्टाफ मागता। मात अजून तरी प्रस्न सुटिल्लो ना। सध्या तरी 108चे संपाचो प्रश्न उत्तर गोंया पुरतो मर्यादीत आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी श्यामसुंदर फट्टी।